आमच्या इलेक्शन मॅनिफेस्टोन हे डबल ट्रॅकिंगाचे आमी क्लियर कट मेन्शन केल्ले. आमचे लिडर श्री राहुल गांधी जेन्ना गोंयान आयिल्ले तांणी जाहीर सभेन सांगलां की आमी गोवा कोल हब जावपाक दिवचे ना. हे जे असेंब्ली सेशन आसा आतां तांचे सगळे आमी गाराणे आयकून घेतल्या. आय विल ब्रीफ द लिडर ऑफ ओपोजिशन एंड आय विल आस्क हिम टू टेक अप दीस इशू इन द असेंब्ली एंड आस्क द चीफ मिनिस्टर एंड द एनवायरमेंट मिनिस्टर, कित्याक हातून एनवायरमेंटूय डॅमेज जाता. अरे एका सुवातेर तुम्ही लोकांचे इल्लिगल जागे हडप केले विदाउट लँड एक्विजिशन आनी थंय तुम्ही इल्लिगल फिलिंग करता. दुसरे मोस्ट इम्पॉर्टंट इज तुम्ही आज एनवायरमेंट डॅमेज करता मरे. ताजेर हे सरकार कित्याक उलयना? डबल ट्रॅकिंग रेल्वे सेंट्रल गव्हर्मेंट मरे. अरे पूण न्हंयो आनी पोय कोणाच्यो आमच्यो, ताजेर नुस्तेकार डिपेंडंट आहा. आज आतां ते नुस्तेकार आमकां सांगताले की आपले पोट म्हणटा तो हातून जे पळय नुस्तें जाता तें आमी नुस्तें काडून ताजेर पोट जगता म्हूण. तो म्हणटा आज हे बंद केलें तें नुस्तेंय गेलें. म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंतान हांगा येवन हाजी जाप दिवपाची गरज आहा. कित्याक हो पळय कोळसो जो पळय वता हो कोणाचो वता? हो कोळसो अडानीचो वता. आनी त्रास कोणा करता हे? आज जे हांगाचे जे लोकल स्थानीक ह्या जाग्याचे जे पळय ओनर आहा पळय तांकां त्रास करता. आनी सरप्रायझींग म्हणल्यार आमी हांगा आज बेश्टे इन्स्पेक्शना म्हूण आयिल्ले ताणें आपयलां पुलीस प्रोटेक्शन पळय कितलें आहा तें. अरे म्हणल्यार हे सरकार पुलीस आपली यंत्रणा दिवन इल्लिगली करपाक सपोर्ट करता. एनवायरमेंटाचेर अत्याचार चल्ला. सो म्हाका दिसता दीस इज टोटल मिसमॅनेजमेंट अँड द फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट. तुम्ही पळयलां आसतलें गोंयभर आज ज्या हिशोबान तांणी उजो लायलो ते जागे उरले तेय काबार करपाक सोदतात. हांगा लोकांचे लँड एक्विजिशन करना आसतना जबरदस्ती गोवा पुलिसाचें प्रोटेक्शन घेवन हे इल्लिगली काम चालू आहा. दे वर एक्सप्रेसिंग की आमी आमी नुस्तेकार बाबडे ही नुस्तें विकून ताजेर आमचें पोट चलता. सो आमी आमच्या पद्दतीन जसो जाता तशें आमी रस्त्यार आयले, हडताल केले, पूण हे सरकार जें आसा पळय तें गोंयकारां पासयता, आमकां काडटा आनी भितर उडयता. सो वी हॅव टोल्ड देम की बाबा तुमकां कसलोय सपोर्ट जाय फाल्यां कोर्टान वचचें पडलें जाल्यार काँग्रेस पक्ष तुमच्या फाटल्यान रावतलो. आज हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना ही पोंयचें उदक वेर्ना पुलीस स्टेशन आहा थिंगा कोणसुवा नागवा आनी हे आरोसी ते सायडीसून उदक हितूंतल्यान सामकें दोयरा वयता पावसाच्या तेंपाक. आनी ही पोंय पळय म्हणटा ती रिवर सालाचो हांटो आनी ही 25 मिटर डीप आहलोली. आयज तेणी पुरोयन गायल्या. त्या आडीन बांद गायला, ह्या आडीन बांद गायला. एक तर 2 वरां पावस पडत जाल्यार तितलें उदक ह्या तें बंद जातलें आनी आख्खी शेतां कुसोंक उरतलीं लोकांय रोयल्याची पिड्यार जातली. विज्युअल कॅप्चर केला स्पीड अँड नॉइज ऑफ द ट्रेन. एक अमेरिकन स्टडी केल्ली. इन दॅट डेट सेड when a train travels at a particular speed more than 60 kilometers per hour over 600 kilometers, तो कोळसो पळय आसा तातूंतलो डस्ट इट फ्लायज. आनी आमी सदां सांगता टुरिजम तुमी डिस्ट्रॉय करून उडयलें बिकॉज ऑफ दीस कोल. आयज नुस्तेकारांच्या पोटार खट मारलेली आसा. आख्खें गोंय तुमी डिस्ट्रॉय करतले. आयज तुमी पुलीस हाडटात टू कंप्लीट दीस क्रिमिनल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द RVNL कॉन्ट्रॅक्टर्स. अरे तुमच्याकडे पैसे ना भिकेक पडला मरे. तुम्ही आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक करपाक 1,000 मागतात. कित्याक तुमच्याकडे पैसे ना. ते पैसे पगार दिवपाक पुलिसांक तुम्ही हांगा लायता आनी त्यासाठी सगळे ड्रग्स आनी सगळ्याक चल्ला, मर्डर चल्ला, लॉ अँड ऑर्डर फेलियर इज देर. ताजेर तुम्ही नदर घाला. पुलिसांक आमच्या लोकांचेर केसी घालपाक हाडनाकात. दीज आर आवर पीपल. इलेक्शन येतकच तुम्ही ह्याच लोकांच्या पांया पडटात.